माजळ गावातल्या मालशेची जायेची पूजा ही 111वी जायेची पूजा गोंयभर सगळ्यात व्हडलो उत्सव मनयलो वयता ताका 111 वर्सां जायेची पूजा जी ह्या पुराय परिसरात चलता ती आयच्या दिसा देवीक घालून देवीची पूजा करतात. देवीचो रथ हो कंप्लिटली जायेच्या फुलांनी सजयल्लो आसा. ही फेमस जायेची पूजेक आज हांव म्हज्या बरोबर आमचे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर बाब गोविंद गावडे ह्या हांगासर लोकूय हजर आसात देवीचें दर्शन घेवपा खातीर. हांव देवस्थान समिती आनी सगळे पदाधिकाऱ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता, कारण 110 वर्सां गेली कंटिन्युअस ती पूजा हे विचार करात पोर्तुगीज काळात सुद्दां अशाच पद्दतीची ही पूजा लोकांनी खूब मोठ्या उत्साहात चालू दवरलेली. आज डे बाय डे तुका भक्तिभावान पुराय म्हापशें भक्तिभावान पुराय गोंयभरचे लोक हांगासर येतात. गोंया भायरचेय लोक कर्नाटक आनी ह्या परिसरांतले लोक हांगासर येतात देवीचें दर्शन घेवपा खातीर. खरोखरूच मन प्रसन्न जाता देवीच्या ह्या पुजेन आनी हांगासरल्या आशिल्लो सरावंडींग जे भजन किर्तन ह्या पुराय परिसर हांव खरोखरूच समेस्त गोंयच्या लोकांक आयच्या जायेच्या पुजेच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी परत एकदा देवस्थान समिती आनी पदाधिकाऱ्यांचे खूब खूब अभिनंदन.